प्रश्न आसा की मर्दनगड म्हणून एक फोंड्यान एक गड आशिल्लो, त्या गडाची कितें डागडुजी आतां हें जाला तो पडले सकयल फातर भितर पडल्या, ते मेनटेन करपाची गरज आसा. पूण तेतून हे फोर्ट्साचे हितून तुमचें नांवूय ना भितर, म्हळ्यार तो सामको निग्लेक्ट केला काय कितें. त्याच प्रमाणे खांडेपार थंय एक महादेवाचें देवूळ आसा आनी असो पावस पडलो की तें देवूळ सुद्दां त्या उदकान बुडटा. ती मेनटेन करपाची कितें तुमची तयारी आसा काय ना हें म्हाका जाणून घेवंक जाय. स्पीकर सर, आत्ताच हांवें सांगलें त्या प्रमाणे फोर्टाच्या बाबतींत जर विचारलें जाल्यार फोर्ट हो दुसऱ्या खात्यान येता. एक गोश्ट हे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ना म्हणटा सोडून घाल, पूण जर आसा सुद्दां फोर्ट न्ही जाल्यार तो फोर्ट कसो आसा दुसऱ्या खात्यान येता. एक गोश्ट जाली, हे म्हाज्या खात्याक लागना. तुमच्या मनान जर इच्छा सुद्दां जर आसा आनी तो करया कशें तुमकां जर दिसता जाल्यार जर आमची एजन्सी जी आसा मास्टर प्लॅन करणारी तेज्या हेतूर घालून करूं येता. दुसरें तें तळें देवूळ जें आसा तें बुडटा कितें म्हणटा पळय तें जर करीनशें तुमकां दिसता जाल्यार मास्टर प्लॅनान घाला, किंवा आत्तां जी आमची PMC एजन्सी आहा तेका डिपार्टमेंटा कडसून आनी डिपार्टमेंटाचें आमचें खातें सिवील खातें जें आसा इंजिनियर बीन सगळें तांकां घेवन जर दाखयशात जाल्यार डेफिनेटली हो प्रपोजल आहा तो स्पीकर सर आमच्यान फुडें व्हरूं येता. बरें स्पीकर सर, आतां मास्टर प्लॅन करता म्हणून सांगला ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसीस घालपा सगळ्यो ट्युरिजमाचेर. म्हाका एकूय विचारपा जाय, एक्जिस्टींग चर्चीस आनी टेम्पल्स बी आसा थिंगा इल्युमिनेशन केल्लें आसा, हाय मास्ट पोल्स घातलेले आसा. कांय फाटी ते पोल्स लायट पेटना तेजी, कितली 4-4, 5-5 म्हयने ते शिवरता. तुमी ते हँड ओवर कित्याक करना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा? एक दिसा घालून जालें म्हणटरी कित्याक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना ते सारको करपा. सो तुमी हँड ओवर करपा जाय ते. हो प्रश्न वेगळो विचारत ते इल्युमिनेशन आहा तेका लागून येयलो तो स्पीकर सर. हो कितें आसा, दिस इज रिगार्डिंग हिस्टोरिकल मॉन्युमेंट्स, ताजे ब्युटिफिकेशन बी नाही आहे. यू कॅन आस्क अ सेपरेट क्वेश्चन. तरी सुद्दां स्पीकर सर एक विथ युअर परमिशन, कशें आसा सर की पयलींचें सरकार जें आसा तेंच्यांनी खूब जाणांक अशें एलिमिनेशन केल्लें, पूण तें आतां आवाक्यार भायर वचपाक लागला की पयशे इतके हेजे बिलाचे भरचे पडटा. आतां जे नवे प्रपोजल येयल्या हे नवे प्रपोजल सगळ्यांक आमी सांगता की त्या देवळाची, त्या चर्चीची किंवा त्या आमचे कोण इन्स्टिट्यूट आसा थंयसरली जर NOC दिता तेज्या बरोबर तेंच्यांनी तें बील फारीक करतले किंवा आमचे मेंटेनन्स आहा तो करतले अशें म्हणून घेता. तें घेता इतक्याकूच लागून, नाजाल्यार आमी कितके घालीत वतले, कितकी बिलां फारीक करीत वतले ना, आनी तें इतकें केल्या नंतर डिपार्टमेंटाच्या नांवान मागीर करना येता. तें जावचें न्हू म्हणून आदलें कितें आसा तें दियात मरे, तें करून घेता. फुडलो प्रश्न ते घेनात ते. प्रश्न क्रमांक 4 श्रीमती मोन्सेरात. So I may be permitted to ask question 4A. 4A. Speaker sir, I would like to ask the minister in his reply which he has given to me, I want him to explain to me what is the meaning of a certain class of users. And also what is the subsidy given and how many people have made use of it? Speaker sir, certain class of users म्हटल्यानंतर हेजी स्कीम आहा, हेज्या स्किमीन वेगवेगळे युजर्स येता, म्हणजे जे रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स इन्क्लुडींग अपार्टमेंट्स, प्लॉट एरियाज ऑफ अशें जे आहा, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस, मागीर इंडस्ट्रियल युनीट, अशे सगळे ह्या हेतून येता. आनी इवन इंडिविज्युअल युजर्स ह्या स्किमीचो जर फायदो घेवचो जालो तेका जाल्यार तेणेन सुद्दां डिपार्टमेंटाक एप्लाय करूं येता. डिपार्टमेंट तेका 50% सबसिडी ह्या हेच्या माध्यमांतसून दिता. Have you conducted any inquiry into how feasible this is? Has it been working and how many people have used it? If it's mandatory, then how many people have done it? Because इतक्या लोकांनी ही स्कीम यूज केल्या, हांव नकळो हेचे हें ना म्हाजेशी, पूण म्हाका दिसता आमी ह्या स्किमीची सबसिडी दिता. इफ
जर लोकांनी स्कीम जर केल्या जायत जाल्यार तेणेन प्रॉपर आमचे शिंदरी येयले जाल्यार आमी ताका त्या स्किमीच्या माध्यमांतून आमी तांकां पयशे दिता म्हणजे एखादी इंडिविज्युअल जर स्कीम इंडिविज्युअल जर हें केलें जायत जाल्यार ताका जवळ जवळ म्हणजे विदीन रेसिडेन्शियल हेका 2000 स्क्वेअर मिटराचे भितर जर हें केलें जाल्यार ताका आमी 50,000 दिता मागीर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आहा पळय हेतून परत ताकाय आमी ताका कॉमर्शियल हेका जवळ जवळ 2.5 लाख रुपया दिता आमी सबसिडी ऑर 50% जो कितें खर्च येता तेतून अशी सबसिडी स्कीम आमी दिता म्हणजे म्हाका दिसता जर हे बेनिफिशरीज किंवा युजर्स आहा हे जर आमचे कडेन येयले जाल्यार आमी तांकां ही सबसिडी दिवप. Okay, fine. Thank you. But if it's mandatory, that which means everybody has to do it. And everybody is not doing it. Okay. My next question is, what steps have you taken to make sure that the aquifer gets recharged? When I say that, I mean the groundwater. Have you taken any steps to make sure that groundwater gets recharged? One natural process is the rains and the floods. But apart from that, there's any other scientific method you've used to recharge groundwater? Because there's always a scarcity of water. Because एक सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका दिसता उदकाची स्कॅर्सिटी हांगा आसपाचे प्रश्नच येना जर कारण कित्याक आमचे कडेन उदक भरपूर आहा ग्रावंड वॉटर आनी जितकें उदक यूज जावंक जाय म्हाका क्वेश्चन 8 नंबरान तेचें इन्फॉर्मेशन आहा. I want to ask you one more. No, 1 minute. स्पीकर सर म्हाका दिसता जे उदकाची कमतरता म्हणटा हेचो प्रश्नच येना कित्याक एस्टिमेटेड ग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस अबाउट 132.75 MCM utilization 43.83 MCM आणि utilization percentage आहा ती about 33% म्हणजे रेस्ट उदक आहा हे म्हणजे स्कॅर्सिटीचो प्रश्नच येना. Okay, if you say there's no shortage of water, I'll go to the next question. The next suggestion, there is a way of recharging groundwater which is called a geosoc or capiform. Have you heard of this? And would you ask someone about this and would you introduce something like this? You can just say yes. स्पीकर सर अशा पद्दतीचो एक प्रोजेक्ट म्हणजे रिचार्ज टँक्स आमी वेर्णा हांगा हे केल्लो आसा आनी तो स्पीकर सर वेर्णा अशा पद्दतीचो आमी प्रोजेक्ट हे केल्लो आसा आनी थंय ते रिचार्ज अप टू एंड ऑफ जुलय पर्यंत हे आसा. Okay, fine. No, one more question. No, I'm not finished. Not? Just one more. More than 3-4 questions, I think. No. Okay, you may last one. I just want to ask the last one. This project that you said in Verna, I know it's there. It's been done for the industrial estate, but there has been no follow-up done so far about this. Okay, my next question is, how do you manage people who have water tankers? How do you manage them from not extracting too much of water? What is the process? How do you keep this in check? Because it's noticed that most of these people who supply water tankers have fields. So they dig bore wells and there is a lot of water taken out from there, by which there's a decrease in water table for the farmers. So the farmers don't get water most of the times. As soon as it's February, there's no water in the fields. So there's a lot of extraction of water. And they go so deep sometimes that the scientists have found out that after some time there'll be like brackish water coming out from there. That means the water from the sea comes in. So how do you monitor and how do you stop excess water taken out from the bore wells?
because the extraction of the water from bore wells हे मोठ्या प्रमाणात काडप चालू आहा आमचेशीन जवळ रजिस्टर हे जे बोर वेल्स आहा हे आमचे कडेन रजिस्टर आहा डोमेस्टीक एग्रीकल्चर आणि कॉमर्शियल अशा पद्दतीचे हे आहा आणि आमचे म्हाका दिसता एग्जिक्युटीव इंजिनियर जो नॉर्थ आणि साउथ हे ह्या हेचेर वॉच आसता तेंचे. Okay, would you consider making it, would you consider making it compulsory to have farm ponds for these people to store water so that they don't take water so much from the ground? It's called farm ponds. Speaker sir, ह्या हेतून आमच्या वॉटर डिपार्टमेंटान हे